नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकर। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। वाघ्र क्षेत्राचो प्रस्ताव गोयच्या वन्यजीव मंडळान मारलो भायर। मुख्यमंत्री म्हणटा मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गोंयांत टायगर रिझर्व शक्य ना। सेव म्हादय सेव टायगराची जन आंदोलनाची शिटकावणी। सगळ्यो सरकारी कचेऱ्यो आनी सेवा कॅशलेस, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा। 197 कम्युनिकेशन्स पेटीएमा बरोबर कबलात। मुख्यमंत्री म्हणटा आमी एक पाऊल फुडे। शिवोले एका रेस्टॉरंटान शूटआउट। किरकोळ कारणावेल्यान म्हापशेच्या मोहम्मद शाहीद, जेम्स डिसोजा, सूरज सिंग हांचो काउंटराचेर वाद। आरोपींक अटक, पिस्तूल जप्त। काणकोण आगोंद एक्सिडंटान एकलो सोपलो। रेंट अ कॅब आनी टू व्हीलरीचो अपघात। संजू नाईक गांवकार सोपलो। मोटार चलोवपी हरियाणाच्या अर्जुन सिंगाक अटक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे खासदार जाल्ल्यान जमा। 24 तारखेक घोषणेची फॉर्मालदाद। अर्ज भरपाची मुजत सोपली, तानावडे एकलोच। खासदारकीचो मार्ग मेकळो। वडगांव 12 जाण उसगांवां आरजी लोकांक पिट्टा। घरा बेकायदेशीर म्हूण नोटीशी। काँग्रेस म्हणटा आरजी बीजेपीची बी टीम। वेचणूक लागीं पाविल्ल्यान कारस्थान। गोंयांत परत एकदा पावसाचो ऑरेंज अलर्ट। गडगड जगला मारून मोठो पावस। गोंय वेधशाळेची शिटकावणी। झाडां पोंदा पोन्न्या स्ट्रक्चरा पोंदा रावचे न्ही म्हूण शिटकावणी। गोंयांत पेट्रोला परस टोमाट म्हारग। हॉर्टिकल्चरान 108, बागायतदारान 110, बाजारान 120 रुपया किल। कांय भाजेकारांनी परवडना म्हूण टोमाट दवरपाचे केले बंद। आनी इतिहासीक चंद्रयान 3चे फाल्यां लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटान सुवाळ्याक गोंयच्यान 12 भुरगीं। लॉन्चिंग सुवाळो इस्रोचे यूट्यूब चॅनलार लायव्ह। भुरग्यांक दाखयात शिक्षण खात्याचे सर्क्युलर। खबरो विस्तारान। म्हादय अभयारण्य आनी कांय वाठार मेळून वाघ्र क्षेत्र करपाचो प्रस्ताव गोंयच्या रानाजीव मंडळान भायर मारलो। मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रीय संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गोंयांत ते शक्य ना। राना मंत्री म्हणटा सत्तरीकार आदीच त्रासान, तातूंत टायगर रिझर्वेशन नाकाच। ते वटेन सेव म्हादय सेव टायगर एक्टिविस्ट केरकार म्हणटा वाघ्र क्षेत्र जायच ना जाल्यार जन आंदोलन। काल आमची स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डाची पयली मिटींग आशिल्ली। चरवण्या धरणा खातीर पयलो एप्रुवल आमी प्रोजेक्ट एप्रुवल पास केला। त्याची गरज आसा, ताजो सरळ इम्पॅक्ट आनी हेजो सगळो जाणा जावन म्हणजे सगळो स्टडी करून ताज्या उपरांत चरवणे धरण हाज्या खातीर आमी एप्रुवल दिलो। दुसरो रिगार्डींग द टायगर रिझर्व NCST हाज्या सॉरी म्हाका वर्ड कदाचित याद जायना, बट अकॉर्डिंग टू डॅट एप्रुवल स्टेट जी आसा पळय न्ही क्रायटेरियात फिट जायना म्हणून आमी आत्ताच्या घडीक टायगर रिझर्वा खातीर आमी एप्रुवलूच जायना जाल्यार आमी स्टेटीक दिवपाचो प्रश्न येवंक ना। त्या पद्दतीत आमी हायकोर्टाकूय बी आमच्या एफिडेविटांतल्यान कळयल्लें आसा। चरावणे धरण बांधूक सरकारची परवानगी। सेव म्हादय सेव टायगर संघटना म्हणटा 29 जुलै मेरेन व्याघ्र क्षेत्र करूं ना जाल्यार जन आंदोलन। आमच्या आदरणीय चीफ मिनिस्टराची स्मृती मातशी दिसता हे जालें दिसता खंडीत पडलेली आसा। कारण 2020 ताणेंच सांगलेलें की आमी टायगर रिझर्व करपाकूच जाय म्हणून। आनी आतां कितें काय म्हटल्यार यू टर्न घेता, कारण बीजेपी गव्हर्मेंटाक खबर आहा यू टर्न कसो घेवपाचो तो। आनी हे प्रत्येक गोष्टी जाणा की यू टर्न घेवपाचें। वायट दिसता म्हाका सांगपा खातीर जो 2020 स्टेटमेंट करता आनी आतां ह्या वेळार तो बदलता। आमी मुखार सरल्यार ही फायट आसा। आमी सालसेट मिशन स्टार्ट करपाल्या वी आर कमिंग। आय एम टेलिंग ऑल द सरपंचास, पंचायत, municipalities that yes, our team will be coming
टू युअर डोर स्टेप विथ द रेझोल्युशन आमकां सपोर्ट करात. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर म्हणटा रानां वाचयतलो जाल्यार व्याघ्र क्षेत्र गरजेचें. गोंयांत म्हादई व्याघ्र क्षेत्र राखीव करप शक्य ना हे जे तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा हे पुराय लोकांची दिशाभूल करपाचें आसा. गोंय सरकाराक तांत्रीक मार्गदर्शन आनी आर्थीक मदत जी आसा ह्या व्याघ्र क्षेत्रांतल्या वाघांचे त्याच प्रमाणे ह्या परिसरांत रावपी लोकांच्या कल्याणा खातीर ज्यो वेगवेगळ्यो योजना आसा त्यो राबोवपा खातीर दिवपाचे तेंच्यांनी मान्य केल्लेले आसा. येत्या कालखंडांत आमकां भोगचें पडटलें कारण अंदू ज्या पद्दतीन पद्दतशीर रित्या गोंयची म्हादयची जंगलां जाळली उध्वस्त केली ते पळयल्यार येणारो कालखंड जो आसा तो गोंयचे वर्तमान आनी भवितव्य जे आसा ते असुरक्षीत करतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सगळ्यो सरकारी कचेऱ्यो आनी सेवा कॅशलेस जातल्यो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोशणा. सरकारान 197 कम्युनिकेशन्सा बरोबर MOU सायन केलो. मुख्यमंत्री म्हणटा आमी एक पावल फुडें. घोशणा जाता थंय आसा खेळा मंत्री गोविंद गावडेन कांपालार खेळा युवा वेव्हार खात्यांत कॅशलेस सर्व्हिस लॉन्च केली. सगळ्यो सरकारी कचेऱ्यो आनी सरकारी सेवा कॅशलेस. मुख्यमंत्र्याची घोशणा. पेटीएम बरोबर कबलात. फायनान्स डिपार्टमेंट आणि पेटीएम हांच्या बरोबर आमी तिसरो MOU सायन केलो. त्या खातीर हांव पेटीएम आनी फायनान्स डिपार्टमेंट हांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. आनी निश्चित रित्या म्हणजे आमकां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचे विजन कॅशलेस इकॉनॉमी कडेन वचपा खातीर आनी डिजिटल पेमेंट्स करपा खातीर जो आमी गोवोरमेंटान स्टेप घेतला ताचो खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां फायदो जातलो. म्हाका दिसता बाकीच्या स्टेटी पेक्षा एक स्टेप फुडें वचून आमी सगळीं डिपार्टमेंटां कॅशलेस करपाची थारायल्या आनी ताच्या खातीरच आमकां पेटीएमाचो खूब मोठ्या प्रमाणांत उपयोग जातलो. तांकां डायरेक्ट पेमेंट्स हे डिपार्टमेंटान करपाचे आसा ते पेटीएमाच्या थ्रू ते करपाक शकतले. अशा पद्दतीन आमी गव्हर्नन्स सर्विसीस आसतल्यो किंवा आमच्यो ऑनलायन सर्विसीस ज्याचेर आमकां पेमेंट करचो पडटा ते आमी पेटीएमाच्या थ्रू करपाक शकतले. हेंय बी आमचें बजेट एश्युरन्स आशिल्लें. सरकारान स्टेट टॅक्स गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आनी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया तशेंच डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स गोंय आनी क्रेडीट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझिसा बरोबर कबलात केली. GST डिपार्टमेंट मीन्स टॅक्सेशन डिपार्टमेंट विथ ICAI मीन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर आमी MOU सायन केलो. हो MOU जो आसा आमकां इन लॉंग रन कॅपेसिटी बिल्डींग वर्कशॉप आनी GST रिलेटेड ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट आमच्या गव्हर्मेंट स्टाफा खातीर घेतले. गोंयांत आशिल्ले तेंच्यांनी सुरू केल्ले टॅक्सेशन क्लिनीक हाज्या खातीरूय बी हांव ICAI इंडियन चार्टर्ड अकाउंटंट इन्स्टिट्यूशन हांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. क्रेडीट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रिनर्स CGTMAC विथ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हांच्या बरोबर सायन केलो. सरकारी कचेऱ्यो सेवा कॅशलेस जावपाची घोशणा जाता थंय आसा. खेळा मंत्री गोविंद गावडे कामाक लागलो. कांपालार खेळ युवा वेव्हार संचालनालयात कॅशलेस सेवा लॉन्च. संचालनालयाच्या सगळ्या सेंटरांनी सेवा आसतली. गोविंद उलयलो. पेटीएम जी इंट्रोड्यूस केल्ली आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे जवळ जवळ 12 ते कॉम्प्लेक्सी आसा एकंदरीत 30 सेंटर्स जे आसात त्या 30 सेंटरांचेर ही आमची फॅसिलिटी उपलब्ध आसतली. तदनंतर म्हणजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आसा हांच्यो वेगळ्यो कॉम्प्लेक्सीस आसात. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी रुपेश रावत. शिवोले एका रेस्टॉरंटात शूटआउट. किरकोळ कारणावेल्यान म्हापशेच्या मोहम्मद शाहीद, जेम्स डिसोजा, सूरज सिंग हांचो कावंटराचेर वाद. ताणें रेस्टॉरंटाच्या पात्रांवाचेर फायरिंग केली मात नेम चुकिल्ल्यान तो साल्वार. तिगांकूय अंजुणा पुलिसांनी अटक केल्या. तांचे कडचे पिस्तूल ताब्यात घेतला. काल राती जो शिवोले इन्सिडंट बार एंड रेस्टॉरंटान घडलो तेतून किरकोळ कारणां लागून बार ओनर आनी जे जेम्स हेज्या मदीं झगडी जाली. तेतून बार ओनर आसले तेजेर जेम्सान पिस्तूल घेवन तेजेर गुळी मारपाचो प्रयत्न केलो. गुळी मात चुकली तांकां ओनराक कित्याक ते थंयच्यान पळोवन गेले. हेतून 3 जाणांक अरेस्ट केला आतां पर्यंत. जेम्स डिसोजा, मोहम्मद सईद आनी सूरज सिंग ह्या तिगांकूय अंजुना पुलिसेन अरेस्ट केला. जेम्सान हेज्या पयलीं 1 वर्स पयलीं म्हापशा असोच इन्सिडंट जाल्ल्यान तेणे हांवेन गुळी मार केल्ली.
काणकोण आगोंद एक्सिडंटान एकलो सोंपलो. मोटार आनी टू व्हिलरीचो अपघात. संजू नायक गांवकार सोंपलो. स्पिडीन आशिल्ले रेंट कॅबान संजूचे टू व्हिलरीक रॉंग सायडीन धपको दिलो. कार चलोवपी हरियाणाच्या अर्जुन सिंगाक अटक केल्या. आगोंदा येवपी टुरिस्ट रस्त्याचो अदमास नाशिल्ल्यान खंय नेटान गाडयो चलयतात. लोक म्हणटा आल्कोमीटर टेस्ट करची. तो आपल्या भावाच्या घरा कडेन गेल्लो. त्या घरा कडच्यान तो परत आपल्या घर वयतालो. घर वयता आसतना ताका फास्ट एक रेंट कार येयली आनी तेणें ताका रॉंग सायडीक वचून ताका डॅश दिली. रेंट डॅश दिली आनी तो हॉस्पिटलांत व्हरून रोखडोच हे जालो. काल राती आगोंद काणकोण हांगा एक एक्सिडेंट जालो. हो एक्सिडेंट बायक आनी रेंट कार हांचे भितर जालो आनी ह्या एक्सिडेंटा भितर हांगचो आगोंदेचोच एक भुरगो संजू नायक गांवकर हो जाग्यारच सोंपलो. हो हेजो कार आनी जो संजू नायक गांवकर आशिल्लो तो ते वटेच्यान आपल्या घरा कडेन वयतालो. हेची घर हांगच्यान एक्सिडेंटाच्या स्पॉटा वयल्यान 2 मिनटांच्या अंतराचेर आसा. ही कार जी आसा ती कार अर्जुन सिंग हो हरियाणाचो हो चलयतालो आनी काणकोण पुलिसांनी अर्जुन सिंगाक एका अरेस्ट केल्ली आसा. मुख्य म्हणल्यार हांगची थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा तें अशें की हांगचो जो रस्तो अरुंद आसा आनी आगोंद हे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जाल्ले कारणान हांगा बेफांतपणे गाडी चलोवप जाता. रस्त्याचो अंदाज नाशिल्ल्या कारणान कांय लोकांचें अशेंय म्हणणें आसा की हें कंट्रोलान येवपा खातीर पुलिसांनी हांगा आल्कोमीटर टेस्ट चालू करची. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. उत्तर गोंय जिल्लो प्रधान न्यायालयाच्या क्लार्का आड गुड्डलसांव केला म्हूण गुन्यांव नोंद. 2019 एएनसीन हणजुणा रेड मारून जप्त केल्ल्या भांगर पयशांतले थोडे गायब. चवकशी सुरू जाल्या. ताच्या आड न्यायालयाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यान पणजे पुलिशेन कागाळ केल्या. एएनसीन रेडी वेळार दोगांक अटक करून ड्रग्स 958 ग्राम भांगर आनी 3 लाख रुपया जप्त केल्ले. कॅश आनी भांगर कोर्टा कडेन दवरूंक दिल्ले. गोंयान कोर्टान चल्ले चोरयेचे प्रकरण का नवें ना. गेल्या फावटी एका एडवोकेटान केल्ली चोरी गोंयान बरीच जातली. तेतूंतली आतां एक न्यू केस सद्या आयला. 2019 अंजुना हांगा एक रेड पडली. तेतून 28 लाखाचो माल जप्त केल्लो. ह्या मालान 3.5 लाख कॅश, ड्रग्स आनी 9.5 ग्राम्स गोल्ड आसले. जानेवारी 2020 ते मार्च 2023 मेरेन हेजेर केस चालू आसली. कोर्टान केस चालू आसतना मदींच अशें कळ्ळें की हेतूंतले काही माल जो इन्व्हेस्टिगेशनाचो भाग आसलो हो नाच जालो. ह्या गजालीचें इन्व्हेस्टिगेशन जालें आनी अशें कळ्ळें की कोर्टांतलो क्लार्क सावळाराम महाले हेतून इन्वॉल्व आसलो आनी आतां सध्या तेजेर एफआयआर लॉन्च जाल्या. एएनसीन 9 फेब्रुवारी 2019 दिसा हणजुणा एका घरार रेड मारून दोगांक अटक केल्ली. त्या वेळार चरस, कोकेन, MDMA, 958 ग्राम भांगर, 3,470,000 रुपया कॅश धरून 28,30,470 रुपयांचो म्हालऐवज जप्त केल्लो. भांगर आनी कॅश उत्तर गोंय जिल्लो प्रधान न्यायालयाचे ताब्यांत दिल्लो. 12 जानेवारी 2020 ते 20 मार्च 2023 ह्या काळात कॅश आनी भांगर तांचे ताब्यांत आशिल्ले. आता कॅश भांगरात तफावत दिसूंक लागिल्ल्यान खात्याकडच्यान चवकशी सुरू जाल्या. चवकशेत क्लार्क सावळाराम महालेन गुड्डलसांव केला म्हूण दिसून आयल्या उपरांत न्यायालयाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यान पणजे पुलिशेंत कागाळ केली. ह्या कागाळीच्या आदाराचेर महाले आड गुन्यांव नोंद जाला. स्टुडंटा खातीर चेतन दोस. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेख तानावडे खासदार जाल्ल्यान जमा. 24 तारखेक ताच्या नावाची घोशणा जावपाची फॉर्मालिटी उरल्या. विरोधकांनी मॅरेथॉन मिटींग घेतल्या उपरांत राज्यसभेक उमेदवार उबो करिना म्हूण स्पश्ट केले. त्या उपरांत अर्ज भरपाची मुजत सोंपली आनी उमेदवार नाशिल्ल्यान खासदार जावपाचो तानावडेचो मार्ग मेकळो. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. खंयचीय वेंचणूक लागीं पावली काय आर्जी वडबाग 12 जण उसगांवां लोकांक पिट्टा म्हूण थळाव्यांचो आरोप. वॉर्ड नंबर 4 घरां बेकायदेशीर म्हूण नोटीशी. लोक म्हणटा सुवात विकती घेवन तांणी घरां बांदल्यात. डॉक्युमेंट आसात. मतां मागपा वेळार आयिल्ले आर्जीवाले खंय आतां नोटीसी काडून पिट्टात. थळाव्या पंचान आमदार मंत्री विश्वजिताचेरूय फोग काडलो. फाटल्या 8 वर्सांत वडबाग 12 जण उसगांवां लोकांनी खंय प्रायव्हेट जागो विकत घेवन डॉक्युमेंट करून घरां उबारली. वॉर्ड नंबर 4 खंय आर्जीचो रोहन नायक मतां मागपाक आयिल्लो. तो पडलो
आता खंय नोटिसे काढून पिट्टा. सेल डीड केल्ली आसा, पार्टिशनाचं सगळे आसा. कोणाकडे विकती घेतलेली तुम्ही? आम्ही उसगावकर, संजय उसगावकराकडे सगळे आमचे पेपर आसा. आणि प्लॉट बीन प्लॅन बीन सगळें आसा? हो, सगळे आसा आमचे. पण तरी तुमकां आतां नोटीस येयल्या? येता तरी पण आम्ही केस घातलेली आसा, सगळ्यांनी मिळून एक केस केला, ती घातलेली आहा आमगेली केस. ओके. रोड रोड कसो आसा, गाडयो मातशे बरे आसा, ती कमुदीची जागा जाल्यार ती प्रॉपर्टी त्यांची तांकां दिवं जाय. आमी ओके मान्य करता, आमची लोन घेतल्यानी आमी पेपर घेवन हातीन सांगता तुमकां आमी. थळावी पंच मनीषा उसगांवकर म्हणटा आरजी बीजेपीची बी टीम. लोकांक ब्लॅकमेल करून बीजेपीच्या पांयाकडे व्हरपाचे कारस्थान. आमदाराची खंय लोकांचेर आडनदर. उसगांव वडाकडे वॉर्ड नंबर 4 पंचायतीन हांगा पंचायतीन हांव पंच जावचे पयलीं हांगा प्लॉटिंग जालें. प्लॉट जावन सगळे विकून जाले. लोकांनी हांगा पेपरार एड येतकीर प्लॉट विकते घेतले. प्लॉट विकते घेवन लोकांनी घरां बांदली. घरां बांदून लोक रावपाक आयले आनी आतां आरजी म्हणून तयार जाल्या. ही आरजी बरें करपाक तयार जाल्या का लोकांचे पाड घालपाक तयार जाल्या खबर ना. आरजी म्हणून एक तयार जाली उसगांव. आतां रोहन नायक म्हणून तयार जाला आरजीचो व्हडलो लिडर आणि नोटिसीचेर नोटिसी काडटा. आतां ताका कितें जाय तांचे कडेन चिरी मिरी काय तो मुद्दाम करता खबर ना. प्रत्येक हाका इलेक्शन तेंकले काय ना तांकां नोटिसी येता, तांकां भंय घालतात की घरां डेमोलिश करतले म्हणून. म्हाका दिसता ही पळय बी टीम म्हणटा आरजीची ती सारकी. आतां हे नोटिसी काडटा, हांकां धाडटले आतां बीजेपीच्या मिनिस्टरांकडे पांया कडेन ते सगळ्यांक आणि ते सेटल करतले. हांव काँग्रेसीचे, हांव ऑपोजिशनान आसा, सत्ता कोणा कडेन आसा. ही तेन्ना तूं आमदार म्हणटा, विश्वजीत राणे म्हणटा हांव आमदार, हांव मंत्री. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उसगांवां ही अशी दुर्दशा चल्ल्या. तू पणजे आसता न्ही म्हणटकीर आमकां मिडियाच्या तर्फे तुका जागोवचो पडटा की तुज्या लोकांचेर अशे आरजी किंवा पंचायत किंवा कलेक्टर अशे त्रास करता. इबा ती रडटात. हांकां खंय व्हरपाचें, पणजे घेवन येवपाचें. वडबाग 12 जाण उसगांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांत परत एकदा पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी. गडगड जगला मारून मोठो पावस पडटलो म्हूण गोंय वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या. लोकांनी झाडां पोंदां पोन्न्या स्ट्रक्चरां पोंदां रावचे न्ही म्हूण सुचोवणी. मजगतीं भरून आयिल्ली तूट ह्या 4 दिसांत उणी जाल्या. सध्या सरासरी परस 6.5% मायज पावस. आतां मेरेन 57 इंच पावस पडला. गोंयांतूय टमाटांक उजो, पेट्रोला परस म्हारग. गरिबांबरोबर मध्यमवर्गीयांच्या जेवणांतल्यान सध्या टोमाट गायब. हॉर्टिकल्चरान 108, बागायतदारान 110 आणि बाजारांत 120 रुपयान 1 किल टोमाट मेळटा. परवडना म्हूण कांय भाजयेकारांनी टोमाट दवरपाचे बंद केले. खासा रिपोर्ट. हॉर्टिकल्चरान टोमाटाची रेट सध्या 108 रुपया आहा. आणि भायर कशी आसा? भायर 30 रुपया 40 रुपया जास्त आसता, तशीच आसता लोकलाची. आमी होलसेलासून सुद्धा आमची सोपली फलगाली होलसेलासून आमी तशीच आसता 110 120 जाता. हांवें तेच काडलेले आहा. सो रिटेल रेट सध्या आम्ही म्हणजे जे कोण बल्क म्हणजे एक्स्ट्रा घेतात त्यांना 110 रुपयापर्यंत रेट आहे. 110 ते 120 रुपयापर्यंत रेट चालता. 120 आणि 110 रुपयान विकून सुद्धा लोकांक म्हणजे इट इज कॉस्टिंगाक बसना आमकां. पण इतकी रेट वाडल्या कारणान आमकां ती दिवची पडटा. नॉर्मली 140 बीन जर विकीत जाल्यार इट इज प्रॉफिटेबल. तुम्ही टमाटा ना दवरू कित्याक? ना बाबा म्हारग आमकां भाजी टमाटे ना, कांदे बटाटे ना. रेट म्हारग जाल्या म्हणून. टमाट शॉर्टेज आमटा तिकडे टमाट ना, पीक ना तिथून. फाटल्या दिसांनी पावस पडोंक ना त्या कारणान पावस माल ना. 10-15-20 तरी ही रेट तशीच असते. कित्याक ऑल ओवर इंडियाकूच ही हे जाल्ला, रेट वाडलेली आसा. दुसरी रेट 150-150 दिल्ली मुंबय बी हे जाली 150 रुपयान जाल्या. गोंयांत तरी आसतना 120 ते 125 रुपया मेरेन आसा. दुसरें हॉर्टिकल्चराची जे टमाट आसा जावं भाजी पासून आसा ती हॉर्टिकल्चरवाल्यांची तेंचें म्हणणें आहा की जी भाजी येता पळय ती क्वॉलिटीची आसना. जरी 5 रुपयांनी 10 रुपया सुबेज पासून आसली जाल्यार ती गव्हर्मेंट दिता आसतना ती क्वॉलिटीची दिवची अशी मागणी आहा. स्टुडंटा खातीर हांव म्हापशाच्यान श्यामसुंदर फुकटे. इतिहासीक चंद्रयान 3 फाल्यां दनपारां लॉन्च जाता. श्रीहरिकोटान जावपी लॉन्चिंगाक गोंयच्यान 12 भुरगीं गेल्यात. चंद्रयानाचें लॉन्चिंग सुवाती वेल्यान पळोवंक मेळटा म्हूण भुरगीं खूश. लॉन्चिंग सुवाळो इस्रोच्या यूट्यूब चॅनलार लायव्ह आसतलो. भुरग्यांक दाखोवचो म्हूण शिक्षण खात्यान हायस्कुलां खातीर सर्क्युलर काडला. Trip because I'm very interested in astronomy and aeronautical space engineering.
This is an opportunity of lifetime for me to see Chandrayaan 3 launch live from my eyes, and I don't want to miss it. I've been in contact with Devansh, and that's how I came to know about this trip. And I'm really pumped for this journey because as I've heard and read from many books that the launch of a rocket is a really powerful experience to do. Chandrayaan 3 is taking liftoff from Satish Dhawan Space Center tomorrow afternoon, and we are making our journey all the way from Goa. With me are 12 students from Goa and Ms. Hyacinth Pinto from Panjim, and we are making this journey for a memory of a lifetime. शिक्षण खात्याने एक सर्क्युलर काढला, तितून तेंच्यांनी HOD तशेंच टिचर्स आसा तांकां रिक्वेस्ट केली की तेंच्यांनी भुरग्यांक जे Chandrayaan 3 जे फाल्यां लॉन्च जावपा आसा तेचे बद्दल टिचर्सान भुरग्यां मदीं अवेरनेस करची म्हणून. तशेंच टिचर्सां रिक्वेस्ट केल्या की टिचर्सांनी भुरग्यां मदीं उर्बा हाडची की भुरग्यांनी स्पेस रिसर्च तशेंच जे स्पेसा बद्दल एज्युकेशन आसा तितून भुरग्यांनी वचून भुरग्यांनी प्रगती करची म्हणून. Chandrayaan 3 जे Chandrayaan 2 फॉलोअप मिशन आशिल्लें ते फाल्यां दनपारां 2:35 मिनटांनी आंध्र प्रदेश हांगसर लॉन्च जातलें. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. गिरीश बोरकार मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष जाल्ल्यान जमा. निमाणे दिसा ताचो एकल्याचोच अर्ज दाखल जालो. लिओ रॉड्रिक्सान राजिनामो दिल्या उपरांत नगराध्यक्ष पद खाली आशिल्लें. शुक्रारा नगराध्यक्षाचें नांव जाहीर करपाची फॉर्मालिदाद जातली. सगळ्यांत पयलीं पालिका वाठारांतलो कोयराचो प्रश्न सोडोवंक यत्न करतलो म्हूण गिरीश उलयलो. एक वास्कोची उदरगत करपाक सगळे जाण एक जाल्ले आसा. हांवें पयल्याच बायटीचेर सांगलेलें मेन इश्यू आसा जो आसा वास्कोन तो गार्बेजचो इश्यू तो खंय तरी आमी सुटावो घेतले पूण हांव सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टी BJPच्या शिवाय हांव चॅरमन जावंक शकना. तसोच पार्टीचे धन्यवाद करता. पार्टीचो अध्यक्ष बाब सदानंद शेठ टानावडे तेचे धन्यवाद म्हणटा. आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे देव बरें करूं म्हणटा. काहीची गरज की म्हाजो कलीग कावन्सिलर गिरीश बाब फॉर्म भरला, अनओपोज ऑलरेडी जाला, फाल्यां ऑफिशियली डिक्लेअर जातले. हांव ताका सदांच एक उर्बा बरी हितून पळयता. हांव सांगूं सोदतां की जितली म्हजी कामां पेंडींग आसलेली तो ती कामां पुरी करतलो. कित्याक ताका हांवें सांगतलो की तुमी कामां कितें पेंडींग आहा कितें कितें आहा तें सांगतलो. खंयचे तरी ऑपोजिशनाचें काम आसता की तो कितें रॉंग करता पळय तें पिन पॉयंट करपाक, मागीर तो आपली मिस्टेक रेक्टिफाय करता. समज गिरीशान कितें रॉंग केलें जाल्यार आमी कावन्सिल मिटिंगेन ताका आमी सांगतलेच की हेतून रॉंग केला म्हणून. ज्या कारणान तो रॉंग करता म्हणून न्हू की तेणी कितें सुदारणा चेअरपर्सन सुदारणा करपाक तो करतलो. कावन्सिलर गिरीश बोरकर जो वास्कोचो MLA जो खास मनीस मानता म्हणून लोक जे म्हणटा वास्कोचो आमदाराचो खास मनीस गिरीश बोरकर ही अपेक्षा आसली की खंय तरी तो अनोखो जिखतलो. आयज जेन्ना नॉमिनेशनाचो टायम जालो आयज ताणें पयलीं सकाळीं येवन आपलें फॉर्म भरलें. आतां 12 जाय मिन्स कोणेंच फॉर्म भरूंक ना आनी खंय तरी आयज गिरीश बोरकर जो आसा तो अनोखो जिखलेलो आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. केपेकारांचे प्रस्न तडीक लावंक कुडचडेचो आमदार मंत्री दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या बेरेस्ताराक कुडचडे रवींद्र भवनांत बसका घेतलो. लोकांचे इश्यू सोडोवंक खंय हें पावल. लोकांचे इश्यू जमता जाल्यार थंयच्या थंयच सोडोवपाचेर भर. तशेंच म्युटेशन पार्टिशनाची कामां थंयच्या थंयच करून दिवपाची तजवीज आसतली म्हूण काब्राल उलयलो. सेकंड थर्सडे ऑफ द मंथ आमी रिव्यू मिटींग घेता ऑफ ऑल वर्क्स रिलेटेड टू केपें तालुका. तितून भितर डेप्युटी कलेक्टर मामलदार ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीस आनी आमच्या वांगडा कावन्सिलर्स पंचीस ZP आनी कॉमन लोक जे इश्यू आसा ते रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. आज हे करून खुबशे इश्यू आमी सॉर्ट आउट जातात, खुबशे इश्यू उरता. सो ताका जर लॉ बॅकग्रावंडाचेर कितें उरता ताका जर चेंज जाय डेप्युटी कलेक्टर सांगून आमी ते एज अ लेजिस्लेचर एज अ लॉ मेकर आमी मागीर ते फुडें व्हरता. सो म्हाका ही मिटींग कंटिन्यूस करता. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता की एवरी सेकंड थर्सडे ऑफ द मंथ रवींद्र भवन केपें तालुकाचे जर कितें आसा तालुकाचे तर ते लोकांनी म्युटेशन पार्टिशन आनी कितें आसा जर तेणी येवन हांगा मेळचे अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान जाता. डेप्युटी कलेक्टर ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसर्स इलेक्ट्रिसिटी एनिमल हजबंड्री म्हणून नेम द ऑफिस देर ऑल हियर. सो वी शूड फायंड सोल्युशन्स. सो तेजे खातीर ही मिटींग आमी करता. आनी इन दीस मिटींग लॉट ऑफ इश्यूज गेट रिजॉल्व. आतां डेंजरस ट्रीज आशिल्ले ते कट करपाचें परमिशन दिल्या, कटींग चालू आहा. बाकीचे इश्यू जे आसा जे स्कुलां आमची केपें तालुक्यांत बरी नाशिल्ली ती आतां ADI मेळून PWD मेळून ती सारकी करता. रस्त्याचे इश्यू जे इलेक्ट्रिसिटी डीग करता आनी PWD करपाक जाय अशें करून आमी हो मिटींग कंडक्ट करता.
माली बेती जेटीर मामलेदारान थळाव्या पंचायतीक बरोबर घेवन नुस्त्याची 5 दुकानां सील केली. नुस्त्याचे हळशीक उदक रस्त्यार येता म्हूण थळाव्यांनी ग्रामसभेन इशू काडिल्लो. उपजिल्लोधिकाऱ्यान दुकानां बंद करात म्हूण नोटीस काडूनय दुकानां चालूच आशिल्ली. आतां मामलेदाराची एक्शन. दुकानांक पंचायतीन परमिशनां दिल्ली ना म्हूण पेन दी फ्रांकाचो सरपंच उलयलो. फीज सेलिंग चालू आसलेले आणि विदाउट ऑब्टेनिंग लायसन्स फ्रॉम द लीगल ऑथॉरिटी दॅट इज पंचायत. आणि प्रत्येक फावटी ग्रामसभेक हो इशू येतालो की इनलिगली नुस्तें हांगर विकता म्हणून. आणि त्या प्रमाणे पंचायतीन एक लेटरां बरयल्ली आमच्या मामलेदाराक की बेगीनच्या बेगीन हे जे अनऑथोरायज जे नुस्तें विकपाचें काम चालू आसा तें सील करचें म्हणून. त्या प्रमाणे पंचायतीन लेटर केल्या प्रमाणे आयज मामलेदारान एक्शन घेवन आयज हो जे रुपाली गांव तिजे आयज जे हे आसलेले शॉपां आसलेली ती नुस्तें विकपाची ती आयज बंद केल्लेली आसा, हांगर सील केल्लेली आसा. फाटले खुबशे म्हयने जाले आमकां एवरी ग्राम सभेक आमकां क्वेश्चन येतालो की हांगासर ट्रॅफीक जॅम जाता, हांगासर घाण जाता, सगळे नुस्त्याचे उदीक रस्त्यार पडलेले आसता. त्या प्रमाणे आमी पंचायतीन जी लिगल एक्शन आसा, प्रॉपर लिगल एक्शन आसा, डेप्युटी कलेक्टराक लेटर बरोवप, मामलेदाराक इन्फॉर्म करप, त्या प्रमाणे आमी तांकां इन्फॉर्म केलें आनी तांकां सारकें क्लियरली सांगलेलें की तेंच्यांनी आमचे कडल्यान लायसन्सां घेवंक ना. कसलेच लायसन्स तेंचे कडेन ना, पंचायतीचें लायसन्स ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें तेंचे कडेन क्लियरन्स ना, हेल्थाचें लायसन्स ना, कसलेच लायसन्स ना. त्या प्रमाणे आमी डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म केलें. त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टर आनी आमची पंचायती कितें जर हियरींग जालें, एक कोर्ट चल्लो, आमच्या सगळ्यांक नोटिसी सर्व केल्ल्यो. त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिली की हे हांगासर चलता न्यूसन ते सील करचें म्हणून. त्या प्रमाणे आयज मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान 3 दिसाचो टायम दिलो. 3 दिसांनी तूं सील कर, ना जाल्यार पंचायत आनी मामलेदार वील कम एंड सील. त्या प्रमाणे 3 दिसाचो तिका टायम जाल्या नंतर मामलेदार आनी पंचायतीन हे सील केल्लें आसा. फातोड्डेच्या अनुशर सरण मोटर्सान भारताची सगळ्यांत व्हडली 2 व्हीलर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी हिरो मोटरकॉप्साची पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा V1 लॉन्च केली. पहिल्या कस्टमराक विडा V1 स्कूटर हे वेळार डिलिव्हरी दिली. ही स्कूटर एकदा चार्ज केल्यार 110 किलोमीटर चलता. तशेंच स्कूटरीक 2 बॅटऱ्यो दिल्यात. It has got great features which make it distinct from rest of the competitors. They are removable batteries. The batteries can be removed from here. It has cruise control, then keyless entry, connected features, and many more to explore. It was a pleasure to be part of this function. It was a nice, well-organized event. I think the world is going electric now. It's a good way, a good investment to go the electric way now, considering the running cost of the fuel and safe riding everyone. And I think you should go for Vida. And one in Goa. And apart from Hero dealerships, we are associated with Hyundai, we are associated with Renault, we are associated with Kia, spread across Hubli, Belgaum and Goa. We have around 35 own outlets. Apart from automobile dealerships, we are also into agriculture, commodity trading and processing. And we are very happy that we will be completing 1 year in Goa. So last March we started our dealership in Goa with a new edition Vida. Vida is the electric vehicle, the new future mobility from Hero MotoCorp. We are really happy to be associated with Hero MotoCorp with Vida, and we are sure that with Vida we will again be the market leaders in Goa. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातेनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.